पुरवाईच्या याज्ञिक भावानो, मोगाच्या प्रधान सेवकानो आणि प्रीतीच्या लौकिक भावार्थ्यानो, फिलिप पॅट्रिक स्टीफन मर्लिन ह्या नांवांचो उत्तर आयर्लंड ह्या वाठारांतलो नांव असतो खेलगडी आमकां मेळटा. 1994 वर्सा ताणें मॅन्चेस्टर युनायटेड ह्या फांकी क्लबांत आपली भरती केल्ली. बरो खेळ करून जायतीं नामनां तो जोडटालो. लोकांची काळजां, अदीक करून फुटबॉल मोगयांची काळजां जिखून घेतालो. जुलयाचे 10 2017 वर्सा ताणें मुनियारी याज्ञिकपण स्वीकारलें. याज्ञिकी संस्कारनी ताणी घेतली आनी सोमरवणी सोंपतच एका पत्रकारान ताका असो विचार केलो, फिलिप, तूं काय बरो फुटबॉल खेळटालोय, कितलीं नामनां तुवें जोडिल्लीं, लोकांची काळजां जिखून घेतलोलीं, क्लबाचें नांव उंच उखलून दवरिल्लें. हो खेळ सोडून याज्ञिकपण वेंगोवंक तुज्या मनान कसो विचार आयलो? आनी तेन्ना ह्या खेलगड्यान अशी जाप दिली, I love to play football, but deep within myself I had some sort of emptiness. I was not satisfied. I thought I was lacking something. And after prayer and discernment, I joined the seminary. And today, my joy is complete because God chose me as His instrument of service. Service to God and service to humanity. म्हाका नामनां जोडपाची आशा नासली, पूण देवाचे मोहिमे खातीर एक याज्ञिक जावन सेवा दिवंक हो म्हज्या काळजाचो आवंडो जालो. मोगाच्या याज्ञिकानो, आमी हें दैवीक आपोवणें स्विकारलां. आमी सेवेची हातयारां जावंक हें म्हत्वाचें पावल मारलां. आमी जायते नामनेचें, जायते संवसारीतें बोरवाशाची किरणां जावचे पासत सोडून दिलां. आयची वाचपां आमच्या आपोवण्यांची आनी आपोवणें आमी कसल्या मनान फुडें व्हरचें ह्या विशीं आमकां जागयतात. आयचें दुसरें वाचप प्रकाशणीच्या पुस्तका वेलें. आनी तुंय आमच्या आपोवण्यांचो उगडास करून आमकां हीं उतरां आयकूंक मेळ्ळ्यांत. ताणें आपल्या देवाची आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक तुमकां मुनियारी नेमल्यात. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी थंयसरूय बी ही जाग आमकां मेळ्ळ्या. देवान आमकां याज्ञिक केल्यात आनीक सर्वेस्पराचे सेवक ओ मुनियारी केल्यात. एके वाटेन आमकां हें याज्ञिकपणाचें देणें फावो केलां जाल्यार दुसरे वाटेन सेवे चाकरेचें मुनियारपण आमचे आधीन केलां. आनी आमी कशें करचें? आयचें पयलें वाचप सर्वेस्पराच्या सेवकाचें जिवीत आनी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमकां उगडास करता. गरिबांक बरी खबर दिवन, कुट्ट्यांक परतून नदर दिवन,
सुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडून कोयद्यांच्यो सांकडी तोडून उडोवन सोर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस पोरगोट करून जी कोण मेंगी जाल्यांत तांकां हे खुशालकायेचे देणे फावो करूं गोबरा स्वातेर फुलां माळूं हे एका देवान विंचून काडलेल्या सेवकाचे मुणयारपण आनी कार्य जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू ह्या आमच्या मुणयारपणांक आपणाच्याच जिविताची देख आमकां दिता ही कोरणी करून सोंपयल्या उपरांत तो म्हणटा तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात कित्याक हांव तुमचो गुरू आनी स्वामी तुमचो गुरू आनी स्वामी जावन हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवचे हांवें तुमकां देख दिल्या हांवें केलां तशें तुमी करचें पायोन पावलू फिलिपकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां उगडास करून म्हणटा Let that same mind be in you which was in Christ Jesus. जेजूची वागणूक जेजूचें चिंतप तुमचे भितर आसचें आनी असल्या मनान हें आमचें मुणयारपण आमी फुडें व्हरचें आयच्या शिव वर्तमानांत आनी जेजून केल्ले करणेंत आमकां 3 तरेची म्हत्वाची वागणूक आमच्या मुणयारपणाक मेळटा पयले सुवातेर अवेलेबिलिटी आमी हाजीर आसप आमी लोकांक आमचे पोरजेक अवेलेबल आसप हाच्या शिव वर्तमानान म्हणलां जेजू जेवणा वेलो उठलो आमी जाणाव जेवणाचो वेळ म्हत्वाचो वेळ जेवणाच्या वेळार आमी जाय ते फावट दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करिना पूण शिव वर्तमान सांगता जेजू जेवणा वेलो उठलो दाखोवंक सोदता आमच्या सेवे चाकरेच्या मुणयारपणाक अमको वेळ ना अमको टायम टेबल ना कांय वर्सां फाटीं एक दोतोर हिंदू तो अशें उलोवन म्हणटालो फादर तुमचें प्रोफेशन तो प्रोफेशन हें उतर उजार करता तुमचें प्रोफेशन आनी आमचें प्रोफेशन हांचे मदें जायती सोयरीगत आसा आनी एक म्हणल्यार म्हणटा आमी दिसाच्या 24 वरांक आयते आसूंक जाय अवेलेबल आसूंक जाय आमच्या लोकांक आमचे गरजेक आमी पावूंक जाय मोगाच्या याज्ञीक भावनो आमी जायतो त्याग आमच्या मुणयारपणान करतात जेजूच्या मना प्रमाणे आमचे पोरजेचे सेवेक अदीक नेटान ह्या उत्सवाच्या वर्साक आमी आयते जावया दुसरी वागणूक आमकां मेळटा ती म्हळ्यार ह्युमिलिटी ल्हानविकाय शिव वर्तमानान आमकां सांगलां जेजून आपलें आवरण काडलें आपल्या पेंटाक एक रुमाल बांदलो पुताचो भेस सोडून दिलो रुमाल बांदून साकराचो भेस आपणायलो आनी तशेंच फुडें म्हणा एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आमी जाणाव तोस्तांत उदक ओतप हें सगळ्याहून ल्हान चाकराचें काम आसलें जेजू न्हूच चाकर जाता पूण सगळ्याहून ल्हान चाकर जावन ते आपल्या शिसांचे पांय धुता आमी परिशदीक वाट चलत आयल्या आनी वाट चलतना जायते फावट बगर आमच्या कानार विवेक करून मांडलेलें एक चिंतप सादलां आनी तें म्हळ्यार क्लेरिकॅलिझम आमचें याज्ञिकी मुणयारपण एक पदवी कशी धरप जेजू आमकां ह्या मुणयारपणांत ल्हानविकायेचें व्हडतेपण
शिकयता आनी दाखयता. आनी जितले आमी ल्हानविकायेन पेल्याची सेवा करता तितले आमी देवा मुखार व्हड जाता. आनी तिसरी वागणूक आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा ती म्हळ्यार इन्क्लुसिविटी, सगल्यांक भागा घेवप. जेजू ह्या शिसांचे पांय धुताना कोणाक भायर आयना. पेद्रू आपणाक नेगार वेतलो तो जाणा. जुदास आपणाक विकूंक दितलो हेंय बी तो जाणा. पेद्रू ताका आडकोळ घालता तरी पूण जेजू ताचे पांय धुवंक बरें मन बरी खुशी दाखयता. आमी उत्सवीक वर्सान भितर सरल्या आनी काय बरो संदेश आमच्या पाप साहेबान दिला आनी आमकां बरो आशाची यात्रेकारां जावन आपयल्या. आनी अदी करून बरो आसो समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांक जांकां समाज दामून चेपून दवरता तसल्यांक आमी जायते फावट हें आयकलां. इनवाइट्स अस टू बी tangible signs of hope to the prisoners, to the poor, to the sick and the elderly, to the migrants, to the youth caught up in different types of abuses. आमी कोणाक भायर आयनासतना पूण अदी करून जांकां भायर आयल्यांत तांकां अदी करून ह्या उत्सवीक वर्सा आमची सेवा दिवन बरो आशाची किरणां ह्या असल्या मनशांचेर फांकूंक हें आमचें आपोवणें. म्हज्या भाव भयणीनो, आज हो दोभाशीक समारंभ ह्या जाग्यार आमी करतना खास तरेन आमच्या सगल्या याज्ञिकां पासत दियाकनांचें मुणयारपण स्विकारलेल्या ह्या आमच्या तरणाट्यां पासत खेरीत आमी मागणें करचें. आनी मागणी करतना आयच्या दिसा आमचे आर्सेबिस्प आपले बिस्पपणाचे संस्कारिणीचो दीस संभ्रमतना ताच्याय मुणयारपणान ताचे व्हडले जबाबदारेन देवाची राखण देवाची कृपा ताका सदांच मेळची म्हूण मागतना आमी सगळे याज्ञीक भाव हो भावपणाचो एकचार आज संभ्रमतना आमी दुसऱ्यांक आयती आसूंक ल्हानविकायेन हें आमचें मुणयारपण फुडें व्हरूंक आनी कोणाकूच भायर आयनासतना सगल्यांचेर हें बरो आशाचें किर्ण फांकोवंक ह्या आयच्या मिसांत आमकां खेरीत उसवाड बळ आनी कृपा मागुया.